भारतांतले भुरगे वेवसायीक जगांत स्पर्धा करपाक प्रत्येक जिल्ल्यांत जाय इनोव्हेशन सेंटर, देशाक जाय PhD प्रोफेशनल. दोतोर काकोडकराची पणजे 16 उतरां. पांच ब्रिटीश सॅटेलायट लॉन्च करून इस्रोन कमर्शियल स्पेस लॉन्चांत घडयलो इतिहास. 1440 किलोचो PSV C-28चो लॉन्च यशस्वी. संवसारीक स्पेस बाजारपेठेत भारत फुडें. कायसू सिद्धेश्वर देवस्थानाचें ऑफिस फोडून चोरांनी मारलो 6 लाखांचो हात. CCTV फुटेज पावली पुलिसां मेरेन. मुकुट, मुर्ती, पादुका, 15,000 कॅश फारायली. गोंयांत सध्या वर्साक फक्त 13.79 मिलियन टन मायनिंग. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिली 57 मायनिंग लिजांक ऑपरेट करपाक मान्यताय. 9 लिजां न्हयकारलीं. एक 14च्या उतार्यांतल्यान नांव काडलें म्हणून शॉकान तेरेखोल कूळ सोंपलो. गांवांत भंय पातळायता म्हणून लिडिंग हॉटेल्साच्या नांवान लोकांचो बोवाळ. काँग्रेस राष्ट्रवादीचो तेंको. FC गोवान घेतले विक्टोरिनो फेर्नांडीस आनी टी हावकीपाक. ISL प्लेयर ड्राफ्टांत ब्रेंडन फेर्नांडीसा खातीर मुंबय सिटी कडेन ट्रेड करपाक जमलें ना. सुनील छेत्री सगळ्यांत म्हारग. भारतांतले भुरगे वेवसायीक जगांत स्पर्धा करतले जाल्यार भारताच्या सगळ्या जिल्ल्यांनी विज्ञानीक इनोव्हेशन सेंटरां उबी करची पडटलीं. फामाद न्युक्लियर विज्ञानीक शास्त्रज्ञ डॉक्टर अनिल काकोडकारान ही उतरां काडलीं. सारस्वत विद्यालयाच्या श्रीधर काकुलो कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजच्या मिनेझिस ब्रागांजा सभाघरांत जाल्ल्या रुप्या महोत्सवी कार्यावळींत काकोडकार उलयलो. भारताक चडांत चड PhD प्रोफेशनल जाय म्हूण गरज उक्तायतना देशाचो GDP आनी PhD प्रोफेशनलांचो संबंदय काकोडकारान सांगलो. First and foremost, a knowledge institution must have concentration of talent, very high level talent. High level talent must be in the form of students, in the form of teaching staff, in the form of researchers, and in the form of high class thinkers, innovators. So can we think of smaller centers where students can access them? Not just to see the exhibits or do some hands-on learning, but also to give or to translate whatever ideas they may have into practice. The Jod Tod Fort Center, which Sam Pitroda is to be saying. If you create such facility, I would say we should have at least to begin with one in every district, and later one in every taluka. And if you have this facilities, then you inculcate that spirit of innovation in the minds of young children right in the school age. About 4 or 5 years, we figured out that India is producing barely 1,000 PhDs per year. Most of them were from IITs, around 900 of them coming from IITs. So we actually decided, we recommended that we must give emphasis on these factors. And today IITs are producing more than 3,000 PhDs per year. And that GDP bar actually has also gone up, and it's actually consistent with this correlation. So the short point is that the growth in GDP can take place at a very accelerated level if your PhD output from such institution goes higher. पांच ब्रिटीश सॅटेलायट लॉन्च करून इस्रोन कमर्शियल स्पेस लॉन्चांत नवो इतिहास घडयलो. 1440 किलोचो PSV C-28 5 सॅटेलायट घेवन राती 9:28 मिनटांनी इस्रोच्या श्रीहरिकोटा सेंटरांतल्यान सुटलो आनी 20 मिनटां भितर ताणें 5 सॅटेलायट थारायिल्ल्या कक्षेत व्हरून बसयले. इस्रोचो हो 30वो PSLV लॉन्च. मात इतले मोठे तांकीचें पयलेंच मिशन. स्पेस उद्देगाचे बाजारपेठेंत आतां जागतीक पांवड्यार भारत मोठो कमर्शियल प्लेयर जाला. इस्रोचो चेअरमॅन किरण कुमारान टिमीक परबी दिली.
I'm expecting a very good launch in 2 minutes from now. PS2 accumulators, phase 2 charging. जी करण की तुलना में ज्यादा लंबे होते हैं। आज का प्रक्षेपण यान 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, lift off. Let me take this opportunity to place on record our sincere appreciation of the entire team of ISRO for ensuring that we have had another successful PSLV mission. And as already pointed out, we have the next launch getting ready. We have the satellite already sitting in Sriharikota, and the GSLV launch vehicle is getting assembled. And we have a series of launches scheduled till March next year, primarily to make sure that the essential capacity that we need to provide both in the navigation series and also in the communication series is met. Let me once again congratulate the entire team for the wonderful work you have done. Thank you very much. कायसुआ सिद्धेश्वर देवस्थानाचे ऑफिस फोडून चोरांनी सुमार 6 लाखांचो हात मारलो। CCTV फुटेजी वयल्यान ही चोरी शुक्रारा फांतोडेर जाल्या म्हूण कळटा। चोरांनी अच्युतानंद स्वामीचो मुकुट, रामाची गोल्ड प्लेटेड मूर्ती, पादुका, 15,000 कॅश मेळून 6 लाखांचो मालवस फरायला। CCTV फुटेजीत ह्यो गजाली दिसतात। हणजूण पुलिसाच्या हाताक अजून कोणूच लागिल्लो ना। तेन्ना ते येयले पळय जाल्यार लोकांची ही कापलेली आसा। कापल्या नंतर मागीर पुलिशेक येयले कंप्लेन केली आमी। पुलीस येवन मागीर सगळी ही केली हांगा। टोटल 8 कॅमेरा आहा हांगा आनी CCTVचेर ते 146 जेन्ना 130 पुलीस येता सायन मारता आनी वयता। मागीर तेच्या उपरांत एकलो ते सिडीओ वरसून देंवता। फुटेज आहा ऑलरेडी तुमचे कडेन तेची आनी डायरेक्ट ते ऑफिसानूच येता। म्हणजे ना फंडपेटीक हात लायना, ना आमचो ते सायडीक हें आहा ते सायडीक फंडपेटी आहा तिका हात लायना, हिका हात लायना। डायरेक्ट ऑफिसान येता आनी ऑफिसाचें लॉक तोडटा आनी भितर खंयचें कितें ऑर्नामेंट येयला ते ऑलरेडी आमच्या अध्यक्षान सांगलेलें आसा। तेरेखोलच्या गोल्फ कोर्स प्रमोटर्सां आड कुळाच्या हक्कांक झगडपी पेडण्यां तेरेखोलचो एकलो कुळ बिरेस्तारा रातीं सोंपलो। डॉमिनिक पेरेराक ताचें नांवूच 1/14च्या उतऱ्या वयल्यान काडून उडयलां म्हूण कळटनाच शॉक बसलो। त्या शॉकानूच तो सोंपलो म्हूण तेरेखोलचे लोक उलयतात। गांवांत सगळ्याक भंयाचें वातावरण करून दवरलां म्हणून लोक लिडिंग हॉटेल डेव्हलपर्साच्या नांवान बोवाळ मारतात। तेरेखोलकारांक तेंको दिवंक काँग्रेस आनी राष्ट्रवादीचे आमदार फुडारी पावले। 2 वर्सां फाटीं येयले एकवटान, पूण म्हाका दिसता घणघणीत एकवट जावन आसलो। जेन्ना आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलें जरी तर तुमी एकवटान आसा जाल्यार नेगेटीव डिक्लेरेशन कोणी केलां तांचेर प्रूफ करपाचो, पुरावे करपाचे, तुमी तुमचे पॉवर ऑफ अटर्नी रिवोक करपाच्यो। 24 वरां भितर आमचे ज्या बाळ 50% भावांनी पॉवर ऑफ अटर्नी रिवोक केले तातूंतच गवमले म्हाका आमचो गांव सदांच एकवट आला म्हणून। हे तिनूय पेपर आमकां हालींच मेवल्यात आनी आमी ह्या गांवा पासून ह्या बिल्डरांचे निशेध मारून सदांच आसतले आनी सदांच वावरतले। तेन्ना म्हाका दिसता आमची धर्मीक वाटेन पर्यंत ह्या म्हज्या गांवांत आमच्या लोकांक कितें सांगतलो ओ कितें उलयतलो जाल्यार भिरांत। आनी म्हाका दिसता हांव उलयतां ते भाशेन आमच्या धर्मा वाटेन, कित्याक फाल्यां गांवांचेर असले तर अदृश्ट जाल्यार म्हाकाय एक पादवीकार कसो हांगा मीस करपाक ओ दुसरें कितें आमच्या धर्माची वस्तू करपाक भिरांत आसतली अशी। देखून हांव म्हणटा हें कितें जालां हो आतां आमकां अन्याय घडला, हे आमच्या भावाक मरण आयलां, तातूंतल्यान आमी आमचे दोळे उखडचे, हे वाड्यार सोडचे न्हय पूण आमी अदीक बरे भाशेन हाचेर नियाळ करचो। लोकांनी आपलें मन लावचें आनी आख्ख्या आमच्या गोंयच्या लोकांनी आमचे बुजवणेन वांटो घेवचो आनी आमकां सांगात करचो, हेंच म्हजें मागणें। विदाउट एनी लॉ लिगल प्रोसिजर करिनासतना नेगेटीव पासून जरी तर हें आसलें डेक्लेरेशन आसलें ते सांगो येता बाबा कितें तरी थंयसर लिगल आहा। हांगा लिगल स्टेटस कांय नासतना ताका भायर उडयलो, कित्याक फक्त इतली जमीन घेतल्या तेंची फुकट वयताली तिंका दिसतालें। आनी हो गव्हर्मेंट जे गव्हर्मेंटान आज BJP परिवर्तन गव्हर्मेंटान हे आमचे तिराकोलची जमीन सांबाळटा म्हणून सांगलेली ह्या लोकांक, ती आज पासून कांय तांगेलो हें ना, तांगे नदर पासून ना बाबा हे लोकांक कितें जालें तें। आज आमगे एक भाव भायर पडला आनी तेणें खबर सुद्दां घेतलो ना। घेऊया एक विराम।